फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 10 इंचा परस चड पावसाची नोंद जाल्या। धार बांदोड्यान सगळ्यात चड 143.53 इंच पावस नोंद जाला। महत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसान गोंयान इंचाचो शेकडो पुराय केलो। 1 जूना सावन आतां मेरेन गोंयान 109.22 इंच पावस झडलो। चवथीच्या पहिल्याच दिसा कोसळिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दूधसागर न्हंयेच्या उदकाची पातळी बरीच वाडिल्ली। दावकोण आनी निरंकालचो रस्तो उदकापोंदा गेल्लो, तशेंच दाबाळ फोंडे मार्गावेली वाहतूक धार बांदोडेच्यान घुंवडायल्ली। पळय उदक वर्सान वर्स अशें भरता तेन्ना हे उदकाक वाट ना आमकां वचपाक लोकांक वर्सान वर्स हे रानाच्यान वयचें पडटा। हो रस्तो कोण करिना कांय करिना हो केदांच्यान आतां बुडले रातीच्यान बुडलेलो आसा। हो कालच्यान बुडला, आतां वचपाक मेळना। आतां पर्यंत वचूंक मेळना। गावणे बांदोडे रस्त्यार व्हडले झाड कोसळिल्ले, ताका लागून रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ले गाडयेचे आनी गॅरेजीचे बरेच लुकसाण जाले। उजो पालोवपी दळान धांव मारून झाड कातरून कुशीक काडले। तर हांगा जे रस्तो येयला पळय फोंडेच्यान मडकय रोड आसा हो महालक्ष्मीच्यान वयर सरून मडकय वयता पळय थंयसर हांगा तरी सगळे वाटेर अशी खुबशी झाडां आसा, ती सामकी टोटली रस्त्यार कलंडलेली आसा। ते सायडीक तांकां कांयच आजार ना, सगळी टोटल रस्त्यार बावगल्ली आसा। ती झाडांची खांदयो तरी मारूंक जायना जाल्यार ती झाडां तरी मारपाक जाय, कित्याक ह्या दिसांनी आतां ती झाडां पडत आसा। खूब म्हणजे लोकांक काय तशें जिवीत आनी काय जावंक ना, पूण ती जायसर वाट पळयनासतना पयल्यान पयलीं हें काम मातशें सरकारान हाती घेवचें, पंचायतींनी ताचो फुडाकार घेवन ही जी झाडां आसा पळय न्ही तेंच्यो सामक्यो डेंजरस खांदयो तरी मारपाक जाय, हेची काळजी घेवची। फाटल्या 2 दिसांच्यान कोसळपी उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचलची न्हंय भरून व्हांवता। उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सगळी कडेन उदक भरला। सकाळी उदक सगळें भरलेलें आहा आनी गाडी म्हणजे अर्जंट आहे गाडी थंय आसली। गाडी फोर व्हिलर पयलें उदीक चडटा आनी फुडें दवरलें पण मागीर देंवूं लागलें। आतां बरें इतकें देंवला हांगा पळय। पण अशें कितें उदकाक लागून कोणाक कितें जावंक बी ना काय आसना, पण आतां फुडें चडात जाल्यार प्रॉब्लम। डॅम मागीर उदक सोडीत वता मागीर प्रॉब्लम जाता। म्हणजे वार्षिक व्हडलो पावस येतून अशेंच जाता। फर्स्ट टायम पूण जाल्लें एकदां, पूण इतलें ना जाल्लें हेज्या चड जाल्लें, पण आतां कितें जालें 3 दीस न्हू मागीर हे वचून जायना बंद जाला रस्तो। 2 दिसांच्यान कोसळपी उटंगराच्या पावसाक लागून साखळेच्या वाळवंटी न्हंयेच्या उदकाची पातळी बरीच वाडल्या। चवथीचे पयले रातीक उदक वाडिल्ल्यान पंप लावन उदक भायर काडले। उदक भायर काडिल्ल्यान बिरेस्तारा सकाळी परिस्थिती नियंत्रणात आयली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।